डॉक्टर बांदेकर आसा तांच्या पुराय टिमीन ज्या पद्दतीत काम केलें खरोखरूच तांची तोखणाय करीत तितकी थोडी तोखणाय करीत तितकी कमी म्हणजे पुराय हेल्थ डिपार्टमेंटांतल्या डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेसचे CHC PHC इवन दो ANM लेवलचेर सगळ्या स्टाफांनी खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या टिका उत्सवाच्या कार्यक्रमांत तांच्यांनी भाग घेतले आणि ह्याच्या बरोबरूच आमकां जो आमचो एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचे टिचर्स आमी तांच्या वांगडा घेतलेले तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात सहकार्य केले सगळे पंचायतीचे पंच सरपंच आणि पंचायतीचो स्टाफ हांच्यांनी आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या कार्यक्रमात हातभार लायलो गोंयांत 100% वॅक्सिनेशन जावचें हाजे म्हाज्या सहीत हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री पुराय तरेत काम करता आनी आमी सगळे जाण म्हणजे 100% गोंयांत वॅक्सिनेशन जावपाक जाय पूण हर तरेचो प्रयत्न जो आसा हो आमचो चालू आसा बट खूब वायट दिसता काही पॉलिटिशियन्स जे आसा पळय न्ही ह्या स्वताच्या स्टेटीकूच ब्लेम करतात म्हाका दिसता त्या पॉलिटिशियनांनी हेजे करून लोकांक टिका उत्सवात भाग घेवपा खातीर भायर काडपाक जाय तांच्यांनी टिका उत्सवाक लोकांक इन्वॉल्वमेंट करपा खातीर भायर काडपाची गरज आसा ऑल टुगेदर म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटांतली टोटल हे जी आसा ही अकॉर्डिंग टू डॅट 11,66,000 दिस इज अ लेटर फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 11,66,000 जाय जाल्यार तेजी कॉपी हांव तुमच्या कडेन शेअर करता दीज आर द इलिजिबल पीपल इन द स्टेट ऑफ गोवा फॉर द वॅक्सिनेशन पर्पज 15 lakhs कितें जो पॉप्युलेशन आसा तितूंतलो 11 लाख आनी 66,000 ओके दीस इज अगेन द फ्रॉम द CGI ओके हे लेटर जे आसा हे तांच्या कडल्यान आसा ज्या मार्फत आमी दुसरे लेटर जे आहा हेच्या हेतूंतल्यान कन्फर्म केला 11,66,000 आता पर्यंत आमी जी वॅक्सिनेशन दिली टिल डेट 11,88,891 विच इज एन 102% फर्स्ट डोसचे सांगता हांव 102% of the vaccination of the first dose 11,88,891 vaccination of the first dose we had given for the second dose आम्ही जी दिला ती 5,02,144 vaccination for the second dose we have given which is a 43.07% of vaccination till date आयच्या दिसा पर्यंत आम्ही दिल्ली आसा हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की तांच्यांनी जेचो सेकंड डोस डीव आसा तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात हातूंतल्यान भाग घेवचो आमचो टिका उत्सव 3.2 हो 16 सप्टेंबरच्यान सुरवात जाता आनी त्या खातीर फाल्यांच्यान सुरू जावपी टिका उत्सव हो फुडले 8 दीस हो कंटिन्युअसली चलतलो ज्या जाग्याचेर आपूण वॅक्सिनेशन घेतला तो जागो सोडून दुसऱ्या टिका उत्सवांनी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचे 16, 17, 18 हितून खूब मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेट जावचे आणि तांच्यांनी वॅक्सिनेशन घेवचे जेणे करून आमचो टार्गेट आसा 31 ऑक्टोबर पर्यंत 100% वॅक्सिनेशन फर्स्ट डोस आणि सेकंड डोस हो पुराय जावचो हाज्या खातीर सरकार आपल्या परीत हर तरेचो प्रयत्न जो आसा हो करीत आसा त्या खातीर म्हणजे आमच्या सगळ्या राजकारण्यांनी सगळ्या पॉलिटिशियनांनी टिका करची सोडून टिका उत्सवात भाग घेवचे अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर ऑपोजिशनाक एडवायज म्हजो आसतलो लोकांचो जीव वाचोवपा खातीर सगळ्या राजकारण्यांनी म्हणजे मागीर ते आमदार आसतले पंच आसतले सरपंच आसतले जिल्हा पंचायत सदस्य आसतले ह्या सगळ्यांनी उरले जितके लोक जेंच्यांनी सेकंड डोस घेवंक ना आनी चुकून कोणी जरी फर्स्ट डोस घेवपाचो सुद्धा उरला आसत हांव अशें म्हणना आमी हांगासर येवपी म्हणजे टुरिस्ट आसतलो लेबरर आसतलो हांकांय बी फ्री ऑफ कॉस्ट वॅक्सिनेशन दिता ताज्या खातीर जो कोण उरला इवन दो फाटी फाटी आमी फॉरेनर्स आसले तांकांय वॅक्सिनेशन दिवपाचो एक कॅम्प केलो जे पयलीं नेपाली आसले तांकांय दिवपाचो एक कॅम्प केलो ताज्या खातीर अशे लोक जे कोण कोण आसा त्या सगळ्यांनी वॅक्सिनेशनात भाग घेवचो आनी गोवा सेलिब्रेट्स द वॅक्सिनेशन टिका उत्सव ह्या कार्यक्रमात खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांनी जर भाग घेत जाल्यार म्हाका दिसता 31 ऑक्टोबर पर्यंत आमी हो जो आसा हो आमी गोंय हे पयले राज्य डबल डोस वॅक्सिनेशन घेतलेले ठरतले ताज्या खातीर लोकांच्या सहकार्यांची गरज आसा हांव फाटलो जेन्ना रिव्ह्यू घेतालो फाटल्या विकात 10 डेथ जाल्यो म्हणजे कोविडा खातीर 10 डेथा पैकी 9 डेथ ज्यो आसा तांच्यांनी एक डोस सुद्धा वॅक्सिनेशनचो घेवंक ना एक डोस सुद्धा घेवंक ना म्हणून हांव लोकांक आव्हान करता की आमकां मॉर्टेलिटी रेट कमी करपा खातीर डेथ रेट कमी करपा खातीर
तुम्ही जरी कोमॉर्बिड असले, जरी तुमची ओल्ड एजेड असले, जरी तुम्ही वेगवेगळे कंडिशन्स असले, आम्ही तांकां वॅक्सिनेशन गोवा मेडिकल कॉलेजीन विथ स्पेशल प्रिकॉशन्स दिवपाची आमची प्रोविजन आसात.